हा सांगा. आता पळया कार्यक्रमा पुढे मग तुम्ही कोण म्हण गोतना तुमचं हाव कोण म्हण गोतना ಗೊತ್ತು, कार्यक्रमाने येणारी एक ज्योतिषीले परिचय जाल्लाय आमकाय तुमगेल परिचय जाल्लाय जनाकय तुमगेल परिचय जाल्लाय ಖಂಡಿತ आणि सत्य. कसं सांगताची बट मग या विषयात प्रोग्राम मला रे आमका एक तुमगे लेख ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम शोचनो आमगे लेख कसन की एक असेल विद्वत की एक टॅलेंट की 4 जण कळते तशी झालं की प्रोग्राम तुम्ही ठीक आहे. आणि कशी म्हळ्यार आता त्या मामा सांगितलं रीती आमगे समाज भितर बरबरे ज्योतिषाने आसा ते जाल्यार कोणाक गोपतासून आसना वय जाल्यार आमगे समाजात कितले की जण हैवेंचेले की खंयचे जातीचे प्रवतात जाल्यार अशी एक तुम्ही एक ते कार्यक्रम निरूपण करचो न्हू पण आमगेर समाजाचे प्रत्येक जण आमगेर जनालारी येऊन जावन कसं की एक मार्गदर्शन घेतात वय ते एक भारी एक संतोष विषय अशें जावचें असल एक त्या कार्यक्रमामुळे मुखासून चलत वचता म्हणून आमगेले एक आशे वय अनेक कसं म्हणा बट माम एक अंगेला हांव सांगून लायना रब्याची आनी कोण म्हणल्यार एक हळ्ळीन तूं अशें एक ते बल्मी म्हूण घालता पळय डिंगर जातीचा घेवन ते गाल म्हाजे एक रेकॉग्नायज जाल्लेच तशें अंगेला कितें वाकलो तुमी उलयत आनी कुंदापुराला बस्तरूर म्हणून पिंगोडी विंगड गांव आतां येता तांणी तांणी गांवाचे प्रश्नांनी दवरताच नमस्ते पटवाम हा नमस्ते माम नमस्ते बारी खुशी जाल्ली हांव म्हळ्यार सादारण म्हणटा सादारण एपिसोड पळयला हांव ज्योतिश दर्पणाचे वय वय शिवानंद भटमा म्हणून आयकला साला पळोवचे शिवानंद भट माम म्हणून आमी शिवानंद भट हय सालार हांव पळयनी आजी पळयता वचून तुमगेलो प्रोग्राम आनी तुमी कशी हळ्ळी बागान जाल्यार तांणी एक हें करना आमगेले कशें म्हळ्यार हां प्रश्न मार्ग आसा हां तदनंतर कवडे प्रश्न आसा हय हय तदनंतर तांबोली इत्यादी त्यावेळेला करतात हां तदनंतर जातक इत्यादी पळयतात पळयता सर्व रीतीचे आम्ही तंतू जाणून घेतला खंडीत खंडीत तेंचे आमी हांव तावळ सांगेल म्हण के आमगे अंतू विद्वत आशिल्ले कितले की एक अन्य कसं म्हळ्यार वास्तू दलकी पळत वता ते हां 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 वास्तू पुरा कडेन आमकां आपयता जेना हां 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 वास्तू म्हळ्यार तुमी कशी आमगेले भारतीय वास्तू मात्र की नाही आधुनिक वास्तू जे ते दोन्ही ಒಟ್ಟು हें करतात की ना दोन्ही ಒಟ್ಟು आम्ही सेट कोण करता कसं म्हळ्यार एक कुतत्व धरून घेतला प्रयोजन ना वय आम्ही पुरा सांग खंयचे लायक असं जन अनुकूल कसे जनोपयोगी कसे ताका समजावन आमी वचता जाता खंडित वय वय म्हळ्यार तेन्ना आतांच रोड समजावन अन्यक समजावन म्हळ्यार तेन्ना ताका समजावन करतात जनाक वय समजा आणि ताका समजावन आमी आलोचन कोण ताका एक वास्तू करता जाता खंडित वय म्हळ्यार तेन्ना अशी तत्व आसता म्हळ्यार तेन्ना ताका समजावन वचचें जायना म्हळ्यार रोड हायवे म्हळ्यार दक्षिण आसता वय म्हळ्यार ताका समजावन आमी ते लेक्काचार घालून आलोचन करून एक बैसून घेवन ताका कागद तेन्ना बरोवन घेवन ताका आमी ताका एक चांगलं मार्गदर्शन दिवपाक जाता खंडित खंडित वय म्हळ्यार तेन्ना आधुनिक की ते ताका समाधान वचता तेन्नाच ते करेक्ट जाता जनाची एक समाधानकर आसता वय अशी आणि माम वास्तू जेव्हा ज्योतिष जेव्हा वय आता वास्तू जाल्यार खंयचेय एक दिक्कू रॉंग नाही दक्षिण जेव्हा उत्तर जेव्हा पश्चिम जेव्हा पूर्व जेव्हा वय ते खंयचेय दिक्काक फेस जेवण आसतना आमी घर जेवो कसं अंगड जेवो कॉम्प्लेक्स जेवो आमी ते बांदूक शकता वय 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 आतां पळय म्हळ्यार वय आतां ज्योतिष राजबीबी रेत करत म्हणतना ताका समजावन वचता जातो मात्र ताका समजायला एक वास्तू असता तांचे Correct, उच्च correct. भाग नीच भाग सगळे असतात ते वय करेक्ट आता ज्योतिषान तू जातका कुंडलीन तू पुरा ग्रह चांगे नाही वय गुरु वाईट स्थिती असल्यार गुरु वाईट दिता वय 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 शनी उच्च स्थिती असल्यार शनी उच्चय दिता वय 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 करेक्ट सगळे ग्रह चांग म्हणून सांगू जायना सगळे वाईट म्हणून सांगू जायना वास्तू ते तशी असता तशी तुम्ही आधुनिक जास्त वास्तू प्रकारे तुम्ही वतस आता समजा प्रचलित कशें आसा पळय ती एक बी.व्ही. रामन म्हणलें अनेक म्हणलें जोगळेकर म्हणलें तांगेल ग्रंथ केलो पर पठन केलें म्हण जाल्यार तांगेल पर विशिष्ट रुपाचेर केलो पर नडटा तो ग्राह्य करतकच विषय भरती आसता आणि बट मग आणि प्रोग्रामा विषयी कसं सजेशन आसा की तुमगेला ज्योतिष प्रोग्राम म्हळ्यार आसा पळय ती म्हळ्यार तुमी भरती ज्योतिषकार आपयलाय भरती ज्योतिषकार आपेल तेन्ना आमी पुरो प्रोग्राम पुरो ज्योतिषकाराला पळयला जाल्यार आमगेले समाजाची इतले जनार इतले नमुनवर टॅलेंट आसा एकलेले आशिल्लो अनेकलेले आसतना अनेकले भिन्न रुपाचेर आसता इतलो पुरो एक आमगेले समाज एक ज्योतिषकाराला आसता म्हणटा तेन्ना आमकां एक भारी संतोश विशय खंडित जाल्यार ते भारी संतोश विशय
जायत भटमाम मस्त विषय उलयले तुम्ही सजेशन दिला धन्यवाद तुम्ही कॉल केलेला नमस्ते नमस्ते धन्यवाद 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 तशी तुम्ही मजन कमेंटही करता आसाची फेसबुकान जाल्यार छत्रपती शिवाजी प्रभू हांगेले कमेंट आसा वेरी गुड एज्युकेटिव्ह प्रोग्राम फ्रॉम यूथ ऑफ GSB फॉर ट्रू बिलिवर्स ओनली म्हणून सांगून खंडित ट्रू बिलीफ अँड फेथ आर इनविजिबल खंडित विश्वास फलदायक म्हणताची विश्वास अमक जलाल अनुभव अमक जलाल विश्वास आम्ही विंगडाक त्या साध्य करता स्वल्प कष्ट आमकां मानता जे एक अनुभव कळता म्हणून सांगून तशी विष्णू कामत त्यांनी एक नमस्कार दिला तशीची जगदीश भट नमस्ते तशीची जगदीश भट आनी जाल्यार गुड प्रोग्राम म्हणून लाईव्ह तो सांगता आसाच ते शॉपास जनाक आतां कोण प्रोग्राम दवरला की तांकां वपास सांगता कसलेंय सजेशन आसल्यार स्वागत करता आमी तुमकां कसले कंप्लेंट आसल्यार आमी ताका स्वागत करता येता म्हणारी खंयचेय आमी परिपूर्ण म्हणून सांगनाची जलतेतले आमी पूर जाणां ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನ ह्या ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದ ರೀತಿ रोचुका म्हणून आमगे इंटेंशन बट सहज जावन मना द्वंद्व आसता कसले मनाक तुमकां जाल्यार बेजार आसता की कसं की जावन आसच्या पुरो कसं आसल्यार तुम्ही सांगले म्हणून जाल्यार ताका प्रामाणीक जावन आमी उत्तर दिवच्याक प्रयत्न करताच आणि खंयचे एक प्रोग्राम केले वेळार आमगेले नेगेटिव्ह येता त्या विशय तुम्ही जना कसं सांगताच नेगेटिव्स येता ते आमी स्वीकार आरोग्यकर रितीरी आमी घेवका म्हणून हांव सांगचें म्हळ्यार ठीक आशिल्ल सदां ते आनीक इम्प्रुवमेंटाक आनीक आमकां चांग जाता आमी ते प्रसाद म्हणून घेवचे टीके कोणाक करना ती स्वाम्यांक आमगेले करतात देवाके टीके करतात ती सोण सोडते आनी आमगेलें काम कसं आसा केलेलें ते रितीर चंद रितीर मुखार वचचें आनी असल प्रोग्राम आता मी स्टुडिओन करता आसाची अशीची तुम्ही पहिले तुम्ही सांगितलं देवस्थान आणि कोरकाम म्हळ्यार ओपन टू हॉल हांगा दाखोवन म्हळ्यार आतां आमी हांगा मात्र करचे बदला भायर खरी खर्चे ಒಟ್ಟು एक भायर एक प्रोग्राम जीपीएल केला म्हण केची तेन्ना जनाक डायरेक्ट क्वेश्चन मुजा सुलभ जाता आनी आमगेले व्याप्ती एक विस्तारण जाता कशी ते एक खर्चे साधारण एक पुरो गांव आसा लोकेशन वाडार एक कार्यक्रम दवरका आनी तांगेले एक टॅलंट ते कसं आसा म्हणून ते हें कळटा मागीर म्हगेलें एक सजेशन कसं म्हणून सांगलां रे आमगेले GSB समाजांत इतली की जाण गोतनासी भारी ख्यातिवेत्त ज्योतिष आशिल्ली ती कड्री श्रीनिवास शर्मा सगळे बृहत जातक पुस्तकां बरयले 1,00,000 श्लोक तांकां वायपाट येता म्हणून हांव आयकलां तांगेल्या पुस्तकां हांव कॉन्टॅक्ट केले म्हळ्यार तांकां ज्योतिशा तुमी असं म्हणजे एक दैकोन येऊ का तुमकां एक रेकॉग्नायज कोर का आमी म्हणून सांगून तांणी म्हणलें कद्री तुमी तांणी श्रीनिवास शर्मा तांगेल्या पुत्तार तांणी सिद्धापुरांत तशें सिद्धापुरा लागींशे तांणी म्हळ्यार म्हगेल्या अन्नाक 1,00,000 श्लोक वायपाट येता आशिल्ले तशें म्हणटान त्या पुरो पळयतना त्या स्थानाक जाल्यार तांकां कन्विन्स केलें येवका म्हणून जसं तुमी सांगता म्हाका कुडगा आसयला खंडीत भारी व्हड ज्योतिश्य आनी देवी शर्मा मास्टर आसा पुरो आनी पडबिद्रे देवदास शर्मा मागीर आनी BG आचार्य तांणी 6-7 बूक बरयला तुमगेलें महानदी पुस्तक खंयच्यान ती मेळना ते तांणी सेपरेट महानदी पुस्तक तांणी बरयला पण हांव कसाला सांगला रे हांगेल ಬಗ್ಗೆ आतां चड कोणाक गोतना आनी कीड मामाना सुद्दां 20-25 वर्स क्लास केला देवदास कीड मामा अनेक कॉलर आसा भंडारकर नमस्कार हॅलो नमस्कार उलयाची कोण उलोवचे नमस्कार विनायक नमस्कार कोण विनायक सांगायचे नमस्कार नेक्स्ट सजेशन कसं म्हणाले तुम्ही ज्योतिषात मला बेसिक म्हणाले आम्ही शास्त्रीय आमच्या त्यांचे भावा प्रकार कळवून दिला प्रथम भावा सेकंड थर्ड फोर म्हणून कसले फर्स्ट भावा तयाचे नाव दिलं मग तनोदन बाप माप पुत्र पुस्तक दिले लागतं लाभद नंतर लाभ व्यायाम नाही जायचं कळलं तुम्ही आता म्हणचे एक एज्युकेटिव्ह जावन आशिल्ले क्लासेस टाइप एक माहिती दिवत असेल प्रोग्राम कोरका म्हणून मला फर्स्टाक भावा कसला तयाचे दिलं कळलं लाईफ कसं प्रोसेस मैं ग्राहक कसला तयाचे एक जून त्या पुरे करेक्ट ज्योतिष्याचे विषय एज्युकेशन दिवसाचा क्लासाच्या कॅटेगरीन येते या पुरे प्रोग्राम्स मध्येन तो विनायक शने मला कोण पहिली कॉल केला तुम्ही एक्सपर्ट म्हणून आता कसं म्हणाल रे ज्योतिष्या प्रोग्राम तुम्ही सुलय तुला फॉलो करता असं किंवा मग गोत ना तंतू मध्येन तू एज्युकेशन दिवता क्लासेस एक म्हळ्यार साधारण केलं आता कसं म्हणाल रे
एक व्ह्युअर्स एक ऑडियन्स म्हणून म्हणताना विंगड मेंटॅलिटीच असताच होय होय 100 जणांतो आम्ही एक 5% 10% ज्योतिषाविषयी एज्युकेशन घेतला इंटरेस्टेड असेल आमगेल समाजान तो असं तदनंतर कसं म्हणारी त्या प्रोग्रामचा म्हणारी तिथले रेस्पॉन्स येणे बहुशः हांव लेक्ची कसं म्हणारी हे पुरे विषय कशें म्हणारी विंगड माध्यमांत तुम्ही मेळता आता राशी म्हणा कसं नाही जाल्यार मेगेले एक प्रयत्न आशिल कसं म्हणारी सामान्य जेवण असेल सामान्य होय कोणाक झिरो नॉलेज असं ज्योतिषा विषयी एक माहिती दिवू का म्हणाले मेगेले एक उद्देश आशिल्ला बट जनान ते स्वीकार कोण घेतिल्ले म्हणारी जनाक ते रीच जलाल आसपल जनान ते लायक जलाले आमगेले बारी उणे ते कसले म्हण म्हाका गोतना जाल्यार मस्त असले ज्योतिषा विषयी तुम्ही सांगेल म्हणकेची एज्युकेशन दिवत तसले कार्यक्रम मुखार सुन हाडूक प्रयत्न करताच विंगड कसले विशय की ना थँक्यू मला पुन्हा ग्रह विषय मागीर वक्रदोष मला कथन मागीर वक्रदृष्टी चित्र कथन त्या प्रभाव त्या आता एज्युकेशन दिताना कशें म्हणारी आमी डायरेक्ट वक्रदृष्टीक एक डायरेक्ट हाजी विचारे विचार सिलेबस प्रकार नाही नाही सांगेल म्हाका अर्थ जाल्ला नाही नाही सांगेल म्हाका कळ्ळें करेक्ट अर्थ जाल्ला जाल्यार पळय सिलेबस वायज एक सिलेबस तयार कोर न्हू फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप तशी हाड कशी कोर येता म्हणाल विषय चिंतन ऑलरेडी करताच आमी जाल्यार तांतो एक आमके एक सजेशन म्हण येता एक गायडन्स म्हण येता कसं म्हणारी एज्युकेशन दिवत तसल्या लाईव्ह तू करचे समंजस नाही म्हणाले एक अभिप्राय आयला त्या विषयी ಸ್ವಲ್ಪ चिंतन जातास म्हणारी आम्ही ऑनलाईन जाऊन ज्योतिषा विषयारी शास्त्रोक्त रितीरी कॅमेरा एद्राक शिकोवच्या विषयारी म्हळ्यार हांव बेसिक सांगेल त्या न्ही आता बेसिक एज्युकेशन व्हिडिओ केला पण तसल नाही शास्त्रोक्त रितीरी आता प्रश्न मार्ग विंगड विंगड ग्रंथ असाची सांगचे विषयार आमके करेक्ट एक गायडन्स आम्ही वेट करता असच जसं देखून कशें येता पळया प्रोग्राम तुमगे सजेशन बार लायक आशिल्ले धन्यवाद कॉल केला तुमकां ओके थँक्यू थँक्यू म्हळ्यार तुम्ही आमगे आणि एक मिनिट तशी जनांना लायक एक सजेशन दिलं त्यांनी कसले सजेशन असल्यार दैकून दियाचे त्यामुळे आमकां नेक्स्ट खंयचे आमी टीम मीटिंग करतना ह्या पुरे दवरच्याक सुलभ जाता म्हणजे एक आमकां आयली कसं म्हणटा भंडारकर मामा शास्त्रोक्त रितीचे ज्योतिष एक अभिप्राय म्हणून त्याची सम म्हण नाही होय ऑनलाईन शिकोवचे एक लाईट ऑनलाईन शिकोवचे ते होय कितली सम म्हणाल आमगेले ಅಂತೂ हे ಸ್ವಲ್ಪ होय डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आसा होय पळय कशी जाता म्हणून सांगून सलारी तुम्ही कनिष्ठ ज्ञान आमकां आसूं का वय एक गौड सारस्वत जीएसबी एक ज्ञान आसता वय. एक पंचांग पळोवचें नाही हांव ते ते कोर्स तुम्ही उद्देश नाही सांगता नाही तुम्ही शिकला ते वय पंचांग ती म्हणा कसं पांच अंग वय. ते चंद करून हांव सांगला एक्चुअली सांगचे कसं लायक म्हणून सांगितलं भंडारकर मामा आता एकला कॉल येतो म्हणलं की होय ज्योतिषकारान तुमगेले पंचमान कसं असलं म्हणता पट्टा सांगता होय त्यातनं तांके एक आयडिया मेळतो आमगेले पंचमान देखील तांगेले क्वेश्चन कशें आसता म्हळ्यार होय बट मग आमगेले पंचमान तो गूर आसा होय. सप्तमान तो त्या क्वेश्चन आसपड तसल क्वेश्चन येवं कोण म्हाका अशी होय तांकां कसले नॉलेज नातल्यार कशेंच म्हळ्यार केलो पट्टी हंगाचे ज्योतिशान हांव कोणागे दुरूच न्ही होय होय बट आमी ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज आसला आमकां त्या सम साधक बाधक आलोचन करच्याक जात दिता होय एक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार नमस्कार निद्दोड रवींद्र प्रभू हा प्रभू नमस्कार उलयाची हा तशी तुम्ही गेल्या अख्खे फोन करायचं म्हणून तुम्ही गेला की आयला वय 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 तुमगेले तुम्ही ज्योतिषी जावन एक भागी जाले तुम्ही वय वय प्रोग्रामा विषयी कसं सांगताचे ज्योतिष दर्पण आमकां लायक तांचो तृप्ती आसा समाधान ताजे मागीर मस्त कॉन्टॅक्ट आणि परगांवांची मस्त कॉन्टॅक्ट येता परगांव दाखोवन म्हळ्यार रवींद्र बाम तुम्ही जाल्यार तशीची ह्या कार्यक्रमा पुढे म्हाका तुमगेले गुर्तू नाशिल्ले तुमकां मेगेल गुर्तू नाशिल्ले ह्या कार्यक्रमा विशयार गुर्तू जाल्ले जनाके गुर्तू जाल्ले न्ही वय 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 बायलगांव दाखोवन मस्त बायलगांवांची आमकां मस्त कॉन्टॅक्ट येता तुमगेले युथ ऑफ जीएसबी वय वेदिके त्या भायली गांवची मस्त पळयताची म्हण दिसता म्हाका खंडीत ಕೆಲವು ಸೌತ್ आफ्रिकाचे आणि ऑस्ट्रेलियाचे थंय दाखोवन आमकां फोन करताचे दुबईंत आनी फूड दाखोवन आशिल्ले हेवाय पळोवन करतालो आसताची तेजी कॉन्टॅक्ट तुमगेले कार्यक्रमान ते आमकां मातशें शेअर जाल्ले हे कार्यक्रम एक वर्त म्हण सांगची तुम्ही ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम वय ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನಾಚಿ एक ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ತೊಂದರೆನ ಎಸ್ ಎಸ್
जायत प्रभमाम मुखारसून सहकार असो तुमगेला थँक्यू थँक्यू एक कनिष्ठ 3,500 4,000 जन व्ह्यूअर्स वय हांव पळयला वय प्रति प्रोग्राम तो कनिष्ठ म्हळ्यार 1,500 तकून 2,000 म्हळ्यार हें यशस्वीक एक साक्षी म्हणून हांव सांगता नितेश दर्पण मागीर हांव तावळ एक विशय उलयलेलो हे आमगेल्यान तो कितली की जाणां ज्योतिश्य कीर्तिशेष जाल्यार ज्योतिश्य बीजे आचार्य म्हणले पडबिद्री देवदास शर्मा म्हणले आनी कद्री देवदास शर्मा कीण मामाना देवदास कीण मामाना तांणी तांकां कितले एक आश आशिल्ले म्हणटा तांणी येवका म्हणून अखेरे जेन्ना ताणें आयिल्लो न्हू म्हाका ते सोडचे फुडें ताणें कार्यक्रमाक भाग घेतलो जाल्यार हे व्हड मुगेले भाग्य म्हण लेखता खंडित जाल्यार ताणें येयना म्हणलें जाल्यार तांकां एक आवस एक कीण मेगेल खातीर तुमी येवका तांगेले पोत मेल क्लासमेट आनंद कीण म्हण डॉक्टर तांगेले क्लास तशें तांगेले थ्रू आतां एक ते एक म्हाका खुशी म्हळ्यार 25 वर्ष कितले की विद्यार्थी तांकां तांणी तयार कोरनो ज्योतिशी तांकां तयार कोरनो तांणी एक वय अनेक कॉलर आसता आमगेले म्हणटा कितली जन ज्योतिष्य वय बा तांगे निमित्त विद्यार्थी जावन वय नमस्कार नमस्ते हांव नरेश पै म्हणून उलयता खंयच्या गांवांत उलोवचे कोड्याला जाता आं उलय नरेश भाई तुमगे कट जालो कॉल ಬಹುಶಃ कट जाल्ले वापस ट्राय करायचे दयकोर न्हू नेटवर्क प्रॉब्लम की कसं म्हणून वतना वापस एक ट्राय कोरका म्हणून निमून घेता सांगायचे मागीर हांव सांगचें कशें म्हणून जाल्यार आत्त तसल्यांची ज्ञान आशिल्ली कितली की जन ज्योतिश आसा ती फुडल्याचें आमकां जाय न्ही कसं करून तांगेलें हें आंगेल ಬಗ್ಗೆ एक दाखलीकरण करका एक डिजिटलीकरण करका आतां यक्षगानांतू एक व्हड व्हड भागवत आसता ती तांणी आनी मुखार जाल्यार पिळगेन तूं स्मरणीय जावन आसका म्हणून सांगलें तांकां डिजिटलीकरण करता ती दाखलीकरण करता तांकां तसर एक वेवस्था तुमी एक युथअप जीएसपी दाखोवन करियेत वे म्हळ्यार एक सजेशन दाखलीकरण तांकां म्हळ्यार मुखारची पिळगेकय तांगेल एक साधन आहे तांगेल एक कसं एक मन आशिल्ली तांणी कसं तांगे ज्योतिषकार तांगेले बेळದು ಬಂದ ದಾರಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ आनी तांगेले ज्ञान ಹಿಂಗಡ इन्स्पिरेशन दवत इन्स्पिरेशन जावं तशें अनेक नरेश पै ಬಹುಶಃ कॉल कट जाले टेक्निकल प्रॉब्लम निमित्त कसले कॉल असल्यार दयकोन कोरका म्हणून वापस निमून येता आमी जावन कट केला नाही ते वापस ट्राय कोरका म्हणून नरेश पैला निमून घेता आनी नेटवर्क आशिल कडेन दयकोर कॉल करायचे आनी इकडे एक स्फूर्ती दिवची कतरी तांकां एक रेकॉर्डिंग करचें तांगेले कसं व्ह्यूज आसा तांगेले कसं शिकवण्यांचे तांणी कशी आयली ती तांगेले बेळದು ಬಂದ दारी ते आमकां एक शिकताल्यांक एक युवा ज्योतिषीक एक करेक्ट तांगे नांव अजरामर जावन काम दाखलीकरण एक करचें वेवस्था आमगेले युथअप जीएसपी पळय आतां एक लायक सजेशन म्हाका मन आसा आतां देव शर्मा मास्टर लागीं हांव तांकां म्हळ्यार अशी परस्पर जावन भेट जायनी तांगेले विशय समाजाक कळका मस्त तांगेले साधने विशय आयकला खंडित आतां बीजे आचार्य आशा पुरो तुमी नांव सांगितलें मस्त नांव सांगलें वय कद्री श्रीनिवास शर्मा हांगेले पुरय एक तांगेले विशय आमकां कळटा दाखलीकरण जाता दोन्हीचे मस्त ज्योतिष्य आसक्तांक एक विद्यार्थी तांकां एक इन्स्पिरेशन जाता एक लायक सजेशन पळयता एक नोट करून दवरता हांव तशी विक्षकांक तुमी कसलें सजेशन आसल्यार दिवेत ಬಹುಶಃ ವಾಪಸ್ नरेश पै कॉलर आसची नमस्कार नमस्ते हांव नरेश पै म्हणून उलयता उलय नरेश म्हाका 2 सजेशन आसता फर्स्ट कसं म्हळ्यार तुमी आतां लास्ट 3 इयर्स पासून प्रोग्राम करता आसतना जनाक मस्त ज्योतिष्यांनी सल्ले दिला हे शिकार्य ते शिकार्य म्हणून सो तुमी त्या जनाक एक कॉन्टॅक्ट करून तांकां त्या ज्योतिषीन सांगलें केशी जाला म्हणचे एक प्रोग्राम केल्लेलो आसा करेक्ट ते कसं जाला गोसू आतां कसं जाला म्हळ्यार ऑलमोस्ट तूं ते आतां प्रोग्राम पळयला की ना म्हणून म्हाका वता सदां हांव प्रोग्राम कसं सांगता आशिल्लो म्हळ्यार ज्योतिश्य प्रोग्रामा वेळारी म्हळ्यार 7 to 8 आमी कसं ड्युरेशन दवरला की त्या वेळारी एक युथ ऑफ जीएसपी जबाबदार जाता जाल्यार ताजी मागशी कसं येता म्हळ्यार बिहायंड द स्क्रीन म्हणटा आमी प्रोग्राम जत्तरी आमकां ते कसं जत्ता असं म्हणून कळना आतां कितली जाणां आमकां आतां लायक करताचे कमेंट करताचे हें पुरें दिसता जाल्यार केलो जाण कसं म्हळ्यार तांकां बायर कॉन्टेक्ट करून कसो व्यवहार जाता म्हणून आमकां कळना आमकां ते कोण कसं केला म्हणून केलो पटी कळना आनी तांणी केलो पटी कसं करता म्हळ्यार युथ ऑफ जीएसबी का मेसेज करताचे आमकां अमकी ज्योतिशांनी तशें जाल्लें अमकी ज्योतिशांनी तशें जाल्लें ते पुरें पळोवन आतां ज्योतिश दर्पणांत आमी सेफ्टी मेजर घेतिल्ले ते कळ्ळें तशें म्हणून आमकां तांकां कसं जाल्लें म्हणचे कळच्याक ताजे खातीर हांवें हें प्रोग्राम केलोले हे प्रोग्राम सजेशन प्रोग्राम केल्लो उद्देशूय तशी इता म्हळ्यार तुमी जावन आमकां लायव्हार सांगता तेन्ना आमी कसले डावट्स क्लॅरिफिकेशन कोर येता लायनार आसवा
बहुशा लायनार बहुशा कट जाला तू सांगेला आणि वापस नरेश पहिला हांव रिक्वेस्ट करता तू पक्कने खंयचे एक तुम्ही खंयचे एक ज्योतिषालागी कसले काम करेला ಮುಂಜಾಲಾರಿ ದೈಕೋನ್ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ करायची ते नेटवर्क कसं म्हणून गोतना वापस कॉल करून तुम्ही कसले कोणाला करेला ಮುಂಜಾಲಾರಿ तुमगेले एक अभिप्राय सांगका म्हणून तुम्ही निमून घेता ಖಂಡಿತವಾಗಿ लाईव्ह आणि सांगला मानकोल ते काम कशी घालता ಕಳ್ತವಾಯ್ कोण कसा केला म्हणून कळण वय वय तशी आणि कसं की सांगता असेल तुम्ही वय ते एक दाखलीकरण एक जाव का मुखारचे जनांगाक शिकताल्यांका सगळे इन्स्पिरेशन जाता हंगेल म्हणके आम्ही जाव का म्हणून सांगून एक मनांत एक इच्छे ते साकार जाता म्हणून सांगून हांव एक सांगचे ओके अनेक तावळे नरेश पण लाईक सजेशन दिल्ले कोणाके पूज केला कशी जल्ला म्हणून तुम्ही दैकोर कसले कंप्लेंट असो कसले असो दैकोर लाईव्हान एक सांगायची कसले तुमकां डाऊट आस म्हणजे रे त्या लाईव्हान तुम्ही क्लियर करच्याक प्रयत्न करता इतले हांव सांगेता ओपास हांव सांगता ज्योतिष तांकां गुर्त कोण दी चमगेले का वय तितल्यांची एक आणि प्रोग्राम जे तर बदल सांगता आमकां कशें त्या विशयार कसं सांगता तुम्ही जाऊन सांगता हांव सांगची सोडायची तुम्ही जाऊन जना कसं सांगताची म्हळ्यार प्रोग्राम नंतर जावची बेळवणीक एक आम्ही युथ ऑफ जीएसपी जबाबदार जातो ना त्यांनी तुम्ही सुरवेक सांगला ते हंग आम्ही कसं आपण हाडचे तांगेल कसं नसत आणि सांगचे आमगेल प्रेक्षक बंधून तांगेल आन्सर निमुचे आज भायर गेले नंतर तांकां आमी जबाबदार ना म्हणून सांगला तशें जाल्यार आमी ते हक्का लिंक करचे तितले कसं म्हणून हांव आणि पक्कने तुमकां तसले कसले ತೊಂದರೆ जाला म्हणजे एक आमकां एक इंटिमेशन दियाची इंटिमेशन दिल्यार आमी तांकां कसं म्हणटा की आमगे निमित्त कसले जाता जाल्यार खंडितय आमी करच्याक प्रयत्न करताच आणि तुम्ही म्हणलं आता सुरवेक आम्ही तुम्ही आपयत आशिल्ली ती कोणी रेफरन्स केला हंगे येत आशिल्ली ती बट ताजे नंतर तुम्ही जागृत जाल्ली ती जागृत जावन तुम्ही ते आता कशी सोयरीकेन ते एन्क्वायरी करतात तशी एन्क्वायरी केला तुम्ही व कशी जायतो समस्या तशी जाल्यार तुम्ही अवेअरनेस दाखयला आणि आमकां कसं जाता म्हणल्यार मेन आता एक मनशाक कोणे एकलो एग्जाम्पल हांव सांगचें तुमकां एक मनशाक तागेले विशयी एक नेगेटिव्ह सांगता म्हणलें की त्याच मनशाक 10 जण तांकां अपयश म्हणून सांगतले आसताच खंडित तुमकां कळ्ळें आनी आमकां समाजान तूं खंयचेय व्यक्ती काडा प्रत्येक व्यक्तीक दुर्वितल आसताचीच आता म्हाकाय दुर्वितल आसच्या बरो अनेकलाके दुर्वितल आसच्या बरो तशें म्हणून आमगेल्या दृश्टिकोनान तूं विंगड जावन आसता तशें म्हणटाना आमी पूर जनाले घेवन हे प्रोग्राम वचूका जाता म्हणल्या खातीर मात्र आमी ह्या विशयी सांगताच तुमकां तशी लाईव्हाचे एक ऑप्शन दिला नेक्स्ट वारतुलान जायना नेक्स्ट वारतुलान आमी ज्योतिशी बेसूनची कार्यक्रम करताची एक 2 एपिसोड आमी केलेले सजेशनाचे तशें तुमकां कसले सजेशन आसल्यार लाईव्हान तुम्ही सांगेता कसलेय विशय तुम्ही कोणालागी परिहार करेला कसले केला ताजे विशयार कसले डाउट्स आसा मेसेंजरार तुम्ही मेसेज घालचे बदलाक सीधा हे एक युटिलायज केल्यार लायक आशिल्लें खंडित कसं सांगता सांगे विंगड कसले विशय ना मागीर आमगेले आता युथ ऑफ जीएसपीचे एक आश्रयारीची ज्योतिष आणि एक आमी दर्शनाचे एक पात्रिक एक पडी बसयले आपयला म्हळ्यार खंयचे असो वर्तमान भूत भविष्य तीन विशय सांगता तसले एक विद्यते ज्योतिष म्हळ्यार दर्शनान तुवें आमकां मुखारसून एक मार्गदर्शन मेळटा म्हळ्यार एक विशय आणि आमी गुरुपूर भटपा म्हाका कॉन्टेक्ट केले एक ना एक दिवस येता तांणी येताच म्हणला बट ताका एक समय काल उकडून येवका खंडित मागीर युथ ऑफ जीएसपीचे एक आश्रय ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम जाता आसा हांव सांगचे कसं म्हणटा ताजी ओट्टू युथ ऑफ जीएसपीचे ना एक वर्सा एक पंथा एक रक्तदान शिबीर करचे ते जाताच सेवांजली म्हणाले युथ ऑफ जीएसपी म्हण न्ही युथ ऑफ जीएसपी आता एक्झाम्पल हांव सांगचें जनान विंगड अर्थ कोण घेवचे नजा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दळ हे पूरे BMS जावो एक खंयची एक मात्र तशी पुरो येता की तशीच आमगेल्या कॉडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट युथ ऑफ जीएसबी असं मस्त विंगड एक तत्व सिद्धांतार काम करता युथ ऑफ जीएसबी एक माध्यमा मुखांतर सेवा संघटना सेवांजली आसा रक्तदान शिबीर जायता प्रत्येकला घर नातील घर जायता प्रत्येक विषय सामाजिक जावन सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट काम करता कार्यक्रम बस एक रक्तदान शिबीर जाता हे पुरे कार्यक्रम जाता आणि कॉडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे ताजे अंडर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तांतूय तशी जी बरी जाणां ओट्टू जावका म्हळ्यार खातीर जावन हे पुरे एक नेवान आता गणेशोत्सव कशी प्रारंभ जाले पळय
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕತೆರೇಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ तशीच आमगेले संघटन जाल्ले. उत्सव स्पोर्ट्सा मुखांतर सगळे जाण ಒಟ್ಟು मेळका म्हणून सांगून लायक कार्यक्रम आणि त्यामुळे होय. पेंडुलम आमकां कसं म्हणून ताजी गोत नाशिल्लें केन्ना पेंडुलमा मुखांतर तंतू जाल्यार एक प्रकृती तत्व तंतू भितर आसा खंडित होय. हे पुरो एक विषय आमकां ते पॉझिटिव्ह नेगेटिव्हनेस मेळचे ज्योतिष दर्पण आणि जय मयन तुम्ही सांगितलं म्हण कितें बर्थ चार्ट होय लक्ष्मी लक्ष्मी यंत्र ते नाव दिलं तंतू पुरे कशें म्हळ्यार होय ते पुरे आमकां ज्योतिष दर्पणा निमित्त कळलें म्हाका जाल्यार खंडित खंडित होय तशी जय माई जवो आणि संख्याशास्त्र होय. जवो आणि हस्तरेखे आमगे बारी उणे आमचे गेल्यान होय. तेव्हा एक बायल मनशान येवन होय. त्या प्रायर 75 वर्सार येवन खंडित खंडित सांगचे हस्त आणि हात पळोवन जावं तोंड पळोवन जावं होय. आणि तिगेल्यांची संशोधन काही ते ऍक्च्युअली तेंची आतां बदलावणे आणि मॅजिक स्क्वेअर म्हणून केला होय कोण फॉरेनाचे निजान जाल्यार ते आमगेलें शास्त्र ते तीन एक हांगा हें केलेलें आसा पळय ते इंट्रोडक्शन केलेलें ते निजान जाल्यार अभिनंदनीय ते करेक्ट तशाने ಸ್ವಲ್ಪ वेळाची प्रोग्राम मी मुक्ताय करताची सगळे सजेशन असल्यार दयकोर न्हू तुम्ही कमेंट सेक्शनांतू लाईव्ह अंतू घाल्यार आमी तुमकां उत्तर दिवच्याक प्रयत्न करता तेच देखून कमेंट हांव पळयता आसता कोणाले आसवा म्हूण सांगून आनी प्रोग्राम विशय प्रोग्राम तुमी लागीं हांव निमूचे प्रोग्राम कशी कंटिन्यू कोरका ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ घेवन रब्बोकाकी ಸ್ವಲ್ಪ कंटिन्यू कोरच्याक नावे अशी कंटिन्यू कोरकाकी तुमगेले कसं हाचे मना आसा ते देखून कमेंट सेक्शनांतू तुमी घालेत आनी भायरी बंडनकर माम भायरी ज्योतिष दर्पणा विशय अभिप्राय कशे आसा खंडित चांग रीते अभिप्राय आसा चांग रीते चलता आसा मुखार जाल्यार असल्यांची आमी सांगता ती रेफरन्स आसल्यार सांगता म्हणून सांगता आसा ती आनी कितलींय जाणां तांकां पर्याय मेळ्ळा तूं आतां 1 मिनिट 2 मिनटां पर्याय तात्कालिक जाल्यार तांणी तांकां कॉन्टॅक्ट करून थंय पर्याय घेतला आतां मेगेलागीची म्हाका सुमार जाणां आतां हांव पयर कासरगोडाचे मुखार लागलो तांची भटमामा नमस्कार म्हणलें नांव कसं राघवेंद्र भंडारकर म्हणटना तुमी अंत येयली वास्तू अंत चंद्र प्रोग्राम दिला म्हळेली ती अशें मंजेश्वर देवस्थानांत तोंड पळोवन आपयलें म्हळ्यार एक जनांक एक ज्योतिश्य दर्पण दाखोवन आमी गुरुतिशिल्ले म्हणून सांगता म्हाका एक आमकां एक हेम्मे खंडीत हेम्मे आसा आनी लायक अभिप्राय आसा आनी नेगेटिव्ह आसता ती ते चिंतन करता म्हणून अगत्य ना हांव सांगचें ते खंय आसता उर इद्दली म्हणून एक गाद आसता तशी गिरेक मेगेलें एक सजेशन म्हळ्यार ते सदाशिव कामत मम्मान येताना म्हाका सांगलें एक सजेशन तुमी सलाह दिवका म्हळ्यार 6 नासतनाची कोण सदाशिव कामत आमगेले ज्योतिष हांगा विजय तांणी एक सलाह दिली मेगेलागी म्हळ्यार 6 नासतनाची जातक आमी दाखोवका ज्योतिश लावचे न्हू इताक म्हळ्यार सान दाखोवन आमी आतां सुद्रांचल्यान तूं 2 वर्सां वरा जातक ओदावन म्हणून तांगेले एक हें आसा कार्यक्रम आसा तांगेले एक प्रचलीत आसता तशी आमी ते दाखयल म्हणून सांगल्यार 6 नासतना विद्या कशी जायता ती खंयची लायना वच्ची येता ते ज्योतिष शास्त्रांत मेळटा ताजे नंतर विद्या नंतर उद्योगा ಬಗ್ಗೆ खंयचे लायना वच्ची येता अशें सांगता मागीर पोत खंयचे वच्ची येता ते अंत मेळटा आमकां ताजे नंतर उद्योगा नंतर तांकां वर्डिके विशय अंत मेळटा वाट चुकील समीत अंत कळटा 6 दोश आसा ते समकारी म्हणून इथं म्हळ्यार हें म्हाका जाल्यार अनुभव हांव आमगेले ज्योतिषशास्त्र शिकताना शैलेश जैन म्हगेलो गुरू व्हडलो वास्तुशास्त्रज्ञ तो अशींच प्रात्यक्षित करतालो कोणाले जातक आसता की हांगा आमगेले केस स्टडीज करतालो हाडया ती म्हणून ताणें ते एकलो शिवळ्ळी ब्राह्मणान एक जातक घेवन आयलो तें पळोवन ताणें म्हणलें तागेले दुवेल जातक घेवन आयलो ಸ್ವಲ್ಪ जागृत जावका हिगेल ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ साहस दोश वायट आसा म्हणून सांगून ताका हिंट दिलें ताणें तें एन्क्वायरी करतना वय म्हणून जालें ताजे नंतर तो तिगेले निगा घेतली ती सम्म वाटेर गेल्ली मागीर म्हळ्यार सम्म वाटेर गेल्ली म्हळ्यार तो चांग आशिल्लो तांणी गरकट पुरो चांग आशिल्ली ती देव दान धर्म हें पुरो आशिल्लें ते म्हळ्यार ते चेंज जालें तागेलें चेंज जावन ती वर्डिके जाल्ली तशी हें जातक दाखयतना आमकां तें कळटा उद्योग जाल्या नंतर वर्डिकेचे विशय ते इलावा व्यापार आसा ते हें कसान आसा ताजे खातीर ताजे नंतर तांगेले आरोग्य ಬಗ್ಗೆ हें पूरा 6 नासतना तेन्ना वर्सा एक पंत की दाखयला आतां प्रिवेंशन इज क्युरिंग बेटर दॅन क्युरिंग म्हण आसा रोग आयले मागीर आमी डॉक्टराला वचचें न्हय रोग येवचे पयलीं आमी चॅकअप करता आसल्यार मुखारची कसान सिच्युएशन आनी डॉक्टरान दिलेलो वखदान ते गुण जाता तशींच एक ज्योतिशी लागीं गेल्ली म्हणून सांगल्यार थंय आमकां ताजे पर्याय खंडित मेळटा ज्योतिश म्हणून सांगल्यार हें सत्य एक गादे आसा ಇದು ಔಷಧಿ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಇಲಿಪಾಷಾಣ ತಿನ್ನು
ज्योतिष्य सुಳ್ಳाದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ನೋಡು म्हणून सांगणे का वाक्य असं तशी ज्योतिष्याचं सर्वता सत्य ज्योतिषी शास्त्री फट्टी जावचे पुरो ज्योतिषी कड्डे फट्टी जायना म्हणून हांव सांगते त्यांना अवेअरनेस येऊ काम का मागीर असल ಬಗ್ಗೆ एक तन्नी संगीत तांगेल एक सಲ ये आमगेल वाट सुमार अंत आमगेल जेस समाज अंत बारी वाट चुकता सती परजाती वर्डी जावचे चालले जावं चेल्ली जावं ते एक बारी एक दुःखी विषय आहे सांदकून होड करून तांकां पोसून तांणी तांगेले उद्योगांत की नाही तांणी शिकता आसतना की अनेकला लोट धांवन वचची की म्हळ्यार हें सगळें वशीकरण मिती हें जावचें म्हण आमगेले सदाशिव कामत म्हणून सांगचें ताजे खातीर आमी हाजे ಬಗ್ಗೆ एक तंत्रज्ञ एक तिळवळीक दिवका तंत्रज्ञ जनांक एक अवेअरनेस करका ಗೊತ್ತಸಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಂತ ಜನಾಲಗಿ ಹಂಗೆ ಕೇವಲ एक ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ದಿವಕ म्हणताना तेव्हा एक सलाह मागेला दिला ಎಸ್ करेक्ट लायक सलहे ಕೆಲವು मस्त मेळ्ळा सर तुमगेले पुराय सलहे निमित्ताची ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम अशीची मुखार वता तशी इतली वेळू ह्या कार्यक्रमांतू राघवेंद्र भंडारकर हांणी मेगलोड बेसून ಸ್ವಲ್ಪ विचार विनिमय करचे खातीर हांव हांकां आपयलेलें चंद एक विचार विनिमय जाल्लें त्यामुळे एकल्यानच उलोवचे बशी एक 2-3 जनांक एक सजेशन्स ಒಟ್ಟು ಮೇಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ मुखार वचपाक साध्य जाता इतले वेळ कार्यक्रमाक मोडबिद्रेतुल्यान येवन तुम्ही भागी जाल्ल्याची तुमकां यूथ ऑफ जीएसबी चॅनलांतल्यान अनंत अनंत धन्यवाद ಖಂಡಿತ ಅತ್ಯಂತ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ कार्यक्रम चलता सर हांव तावडी सांगेन म्हण की 3 वर्ष दाखोवन तुम्ही एकले आसात हांगा म्हळ्यार ते एक स्टेबिलिटी ते एक स्थिरते अंतू खंडित आसा आमी ज्योतिशी वता आसा ती येता आसता ती आनी मुखार जाल्यार एक्सपर्टाची हांगा येता ती म्हणून सांगून हांव पूर्ण भरवसा दिता चंद रितीन कार्यक्रम जावो देवाला अनुग्रह सगळ्यालय पेर आसचो म्हणून सांगून प्रार्थना करता येस ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम आणि सांगील म्हणकेची तुमगेले एक आशीर्वादान तुमगेले सहकारान तुमगेले प्रितीन म्हाका एक निरूपण करचें आसलें एक अवकाश तशीच मुखार वता आसलें एक धैर्य तुमगेले मिताची मेळ्ळा म्हणलें दिसता आनी देवाले एक अनुग्रहान स्वामीले एक आशीर्वादान तशीच हे कार्यक्रम अशी मुखार वचपाक तुमगेले सहकार आसचो आनी कसलेय तुमकां लायव्हान तुम जाणांक सांगूक आमी कितले सांगताची जाल्यार लायव्हान केलो जाणां मुजुगर जगता अशा पुरो तुमकां कसलेय एक ज्योतिष दर्पणा विशयी सजेशन डावट आसा म्हण जाल्यार तुमी म्हाका जाल्यार वॉट्सॅप कर येता म्हगेले वॉट्सॅप नंबर 9844573339 9844573339 एनी टायम तुमी वॉट्सॅप कर येता ते वॉट्सॅप पळयता हांव सजेशन्स आसल्यार खंडित तुमी सजेशन दिव येता म्हूण निमगिता आनी कसलेय आसा म्हण जाल्यार तातूंत घालायची मागीर जल्ल साध्य आसा म्हण जाल्यार हांव कॉल करून जाल्यार तुमगेले उलयता ह्या कार्यक्रमा प्रिती सहकार तुमगेले नित्य निरंतर आसचो म्हणून हांव तुमकां निमून घेता आनी तुमगेले केदोळ ते प्रीती आसता हे कार्यक्रम मुखार वता तुमी नाका म्हणल्यार हे कार्यक्रम राबता तितलेची तुमकां समजावन हे कार्यक्रम चलता म्हणून वापस पुनरपी तुमगेले सांगताची हे कार्यक्रम पळयल्यार अत्यंत धन्यवाद सगळे समाजातले सगळे लोकातूल जनाक देव बर कर म्हणून सांगताची लोका समस्ता सुखिनो भवंतु नमस्कार.